लँड इश्यू सुद्धा हा जमनीचो इश्यू हा तो वन निवासींच्या आमच्या फायलीचेर आमकां मान्य ना. तुम्ही असे लेटर करा की ते आमकां ते मान्य ना. आणि हे सायले वेळेचे कोण मारून ते फॉरेस्ट व्हरता मारून आम्ही तांकां निवडून आम्ही ते केजी रजिस्टर केल्या की जमीन सगळी आमची. तुम्ही कोण न्हू जे पळय आमचे हांगा मालकी मेळ्ळे शिवाय फॉरेस्टाचे हांगा कांयच ना. सर इतकेंच कळटा की हो देव सुद्धा फॉरेस्टान आसा. ही देवळां सुद्धा फॉरेस्टान आहा हे सांगपाक वायट दिसता. हांव म्हाजे मॅक्सिमम प्रयत्न करतो तुमच्या खातीर की हे म्हाज्या फुडल्या ऑफिसर कलेक्टरा कडेन पावोन हांव पर्सनली फॉलोअप करून हे मॅटर जाता तितलें पॉझिटिवली जे कितें तुमकां हेल्प जाय पळय म्हाजे कडल्यान एज अ डेप्युटी कलेक्टर ऑफ द सत्तरी आय वील पर्सनली लूक इन टू द मॅटर एज पर द लॉ वॉट एवर बेस्ट कॅन बी डन फॉर यू गायज द विलेजर्स ते हांव पॉसिबली करतो. तुमचे कडल्यान जे रिप्रेझेंटेशन आसा रिगार्डींग तुमी पॉयंट म्हटलेले ते म्हाज्या ऑफिसान तुमी सबमीट करा. अकॉर्डिंगली आय वील लूक इन टू द मॅटर and positively I will look into the matter and try to do the best solution for it. आणि जोपर्यंत तुम्ही माहिती हक्क म्हणतो तो कायद्याचो हक्क तो मालक म्हणतो तो तुमकां दुसऱ्या वाटेच्यान घेवचो पडटलो. कित्याक एज पर द FRC इट इज नॉट गेट इट. कित्याक FRC कायदो कितें म्हणटा तुमचे करपाक दिल्ल्यान तो तुमकां मेळटलो तो तुमी कोर्टान वचून तुमी घेवचो पडटलो. ते कित्याक थोडे लिमिटेशन्स आसता ते तुमकां जाणून घेवपाचें गरजेचें आसा. नाजाल्यार शकना कळ्ळें. तो तुमचो जो प्रश्न आसा तो मालकी हक्क आसा तो मालकी हक्क तो तुमकां थ्रू द कोर्ट ओनली थ्रू द एक्ट तुमकां तो मेळचो पडटलो.